रेग्युलरायझेशन ऑफ इल्लिगल स्ट्रक्चर कायदो 2016 गोंय सरकारान हाडलो. खासगी जमनीर आशिल्ली अनधिकृत घरां कायदेशीर करूंक म्हूण हो कायदो. सुमार 7,500 अर्ज सरकारा मुखार आयल्यात. मात TCP खात्याचे नेम आड आयिल्ल्यान तांचेर निर्णय घेतिल्लो ना. आता त्या अर्जांतल्या ऑर्चर्ड जमनी वयल्या बांदकामा विशीं अर्ज वेगळे काडून अर्जदारांक TCPच्या 16 कलमा सकयल अर्ज करूंक लायतले. TCPच्या एक्टा प्रमाणे 16B जो इंट्रोड्यूस जाला ताज्या प्रमाणे जितले ऑर्चर्ड जमनी आसा वे पीपल हॅव एप्लायड फॉर रेग्युलरायझेशन दे विल बी आस्क्ड टू एप्लाय अंडर 16B विथ TCP. रेस्ट ऑफ द क्लॅरिटी ऑफ इश्यूज वे सेटलमेंट झोन आसा बाकीचे बारीक बारीक तांकां जे डेप्युटी कलेक्टरांक इश्यूज येताले इन टर्म्स ऑफ मॅनपॉवर फॉर इन्स्पेक्शन फ्रॉम TCP or in terms of some certain directions to be given to ODP areas, all these have been defined. We have ensured that certain directions are given to them. सेटलमेंट जमनींचेर कोणाकूय सेटबॅक. पारंपारीक वाटे विशीं त्रास आसल्यार नेम सदळ करपाचें उतर खंय विजयान दिलां. ऑर्चर्ड लँडाचे सोडून जर सेटलमेंट झोनान सेटबॅकाचो इश्यू आहा जाल्यार वी हॅव सेड दॅट वी आर विलिंग टू डायल्यूट ओवर. सेटबॅकाचे मेनली इश्यू सेटबॅकाचे आसता, रायट ऑफ वेचे आसता, ताजेर आमी मातशे मायंड लावपाक तयार आहा. केन्ना पर्यंत स्टार्ट करतले सॉर्टिंग आउट? पयलीं तांचें हें जावं न्ही मरे, दे हॅव टू गिव अस द कॅटेगरी सो TCPक धाडचें पडटलें तांकां. धाडचें पडल्यान आमी तांकां सांगला जाय जाल्यार आमी एक डेडिकेटेड ऑफिसर दिता जाल्यार एक दीस ऑफ द वीक दितात हें पेंडन्सी क्लियर करपाक. खासगी जमनी भशेन कोमुनिदाद आनी सरकारी जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचें उतर सरकारान दिल्लें. कोमुनिदादीचे फुडें सरता. मात सरकारी जमनी वेल्या बांदकामाचें कितें करपाचें ताचेर निर्णय जाल्लो ना. गव्हर्मेंट लँड अजून पर्यंत आमी एन्क्रोचमेंट ना रेग्युलर कांय डिसिजन घेतिल्लें ना. बट कोमुनिदाद वी आर ट्रायंग टू वर्क समथींग. रिपोर्ट फ्रॉम द कोमुनिदाद हॅज कम इन. वी आर ट्रायंग टू गेट सम अमेंडमेंट्स इन. इफ पॉसिबल वील ट्राय एंड गेट इट इन दीस फोर्थकमिंग सेशन नाल्यार नेक्स्ट सेशन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.